हांव एक सांगता तुका कलंगूट कांदोलीम बागा ही एरिया जी आहा आनी आरपोरा ही ट्युरिस्टीक एरिया. आतां जेन्ना ट्युरिस्ट म्हणटा आमी हितून मोठ्या प्रमाणान इंडियन ट्युरिस्ट येता. सद्दां सकाळी फुडें उठोन आमी पुलिसीक ब्लेम करता. हें सदांच जावचें ना. म्हणजे कितें जाला हितून ट्युरिस्टूय केन्ना केन्ना येवन इतले सोरो पियेता, इतले टायट जाता की ते उठ्ठाना ते सजमता आपणे गोंय घेतले इकते वो ते रेस्टॉरंटूच इकते घेतले. हो केन्ना केन्ना अशें जाता की ते हितून बसल्या थिंगासोर ते केस्तांव करता. ते ओनरा कडेन म्हणजे रेस्टॉरंट ओनरा कडेन, कॉफी शॉपा कडेन, टॅक्सी ओनरा कडेन और रेंट कार ओनरा कडेन चालूच आसता ही. आनी मागीर लास्टाक पुलीस पावता आनी ब्लेम कोणाक करता आमी? पुलिसांक. सो ऑल द टायम वी कॅनॉट ब्लेम ओन्ली द पुलीस. वी हॅव टू ऑल्सो सेट अ थिंग म्हणजे चॅकिंग जे एक रूल जी जाल्ली आहा की ड्रिंकींग इन ओपन स्पेस इज नॉट अलाउड, विच इज एवरीडे ब्रोकन. तुम्ही वचून पळया बीचार सद्दां उठोन ते बियर घेवन आनी विस्कीचे बॉटली घेवन आनी ते हे घेवन हेचे बॉटल्स घेवन रम बॉटल्स घेवन ते ट्युरिस्ट बसता, ग्लास फोडटा. म्हणजे डूज अँड डोंट्स आर नॉट बींग फॉलोड. आनी त्या खातीर जे आमकां फ्रायडे सॅटर्डे संडे IRBN पुलीस बॅटेलियन एक गाडी येताली ती आतां येयना. आतां ते थिंगा फ्री आहा एक्चुअली. म्हणजे ते रिझर्व बॅटालियन बट खूब आहात ते ट्रूप वेगवेगळे हे आहा ते प्लटून्स आहा. सो एक प्लटून धाडलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. सो उरलेले एक 4-5 आनीक प्लटून आहात थिंगा. म्हणजे ते खूब हितून प्लटून आहात. एक आमकां धाडूंक जाय कोस्टल बेल्टाक. ते रिक्वायर्ड पुलीस फोर्स विच इज देर अराउंड 100 which are doing shifts of 24 hours is not sufficient to do patrolling in Tito's Lane, Baga, beach area, Kandolim main road to the beach. So हे जे मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट हुंचे लेनीन थिंगा बार आहा, थिंगा लायसन्सीस ऑफ बार इज अप टू 5 AM in the morning. ही बार्रां चॅक करपा खातीर हे बार्राचे भायर दादागिरी जावची न्हू, अनटुवर्ड इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून पुलीस प्रेझन्स इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड, which is not happening. सो हांवें काल बसून PIक सांगला, SPकूय सांगला हे तुमी प्रथा परत स्टार्ट करपाक जाय. सकाळी फुडें हांवें चीफ मिनिस्टराकूय फोन केला आनी हांवें रिक्वेस्ट केला ताका आदी आमकां जो प्लटून दिताले एक IRBN जो प्लटून दिताले विथ आर्म पुलीस हे आमकां जाय म्हणून परतून बागा बिचाचेर एंड ऑफ बागा बीच 2 जाण आसपाक जाय. टिटोज लेनीन 2 जाण प्लस कलंगूट पुलिसाचे 4-5 पुलीस ऑफिसर should do continuous patrolling on the entire circle. म्हणजे टिटोज लेनीन भायर गेले आनी दुसरे सर्कलांसून परत भायर येयले ते म्हणजे भितर येयले भायर येयले. म्हणजे अशे 4-5 रावंड जावपाक जाय. पुलीस चलपाक जाय ते लेनीन, नाजाल्यार हे बाकीचे नाकाल्ले इन्सिडंट चालूच आसतले जावपाचे. ट्युरिझम सिजन आत्तां स्टार्ट जाला. वी हॅव टू स्टार्ट विथ अ गुड नोट विच इज नॉट हॅपन. टू मेनी इन्सिडंट्स आर हॅपनिंग ऑफ थेफ्ट्स. Too many incidents are happening of drunken, rowdy tourists. They are behaving in a manner which they should not behave after drinking. Behavior of some of the tourists which are happening on the beach is not accepted. They are forcing the girls to click photographs with them, especially foreign tourists. हे सगळे एक डूज अँड डोंट्स वयता ते बीचार ते बोर्ड आसपाक जाय. So what you can do and what you cannot do. So ते काल ट्रान्सफर केला PSN पे. what does it means? कित्या खातीर अशें जाला की 4 इन्सिडंट जाले म्हणून SP आनी DG अशें हे केले की पुलीस शूड डू देयर जॉब. बट आतां एट द सेम टायम इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां दिला हो ना, मॅन पॉवर तांकां दिला हो ना, तेंचे कडेन रिक्वायर्ड मोटरसायकल्स हा हो ना. सी आवर कोस्टल बेल्ट हॅज टू बी लुक्ड एट डिफरंटली. अंजुना वागातोर शापोरा, मोर्जे आरांबोल केरी, कलंगूट कांदोलीम बागा हे कोस्टल बेल्ट जे आहा हे 3 जे हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता हिंगासोर एक्स्ट्रा पुलीस फोर्स आनी एक्स्ट्रा 2 व्हिलर्स एक्स्ट्रा 100 चे गाडयो म्हणजे पुलीस पेट्रोलिंग व्हेकल्स शूड बी गिवन एक्स्ट्रा न्हू. ह्या जाग्यार जर तर सरकार पयशे मोडिना जाल्यार खंय मोडटलो? ह्याच जाग्यार वरसून पयशे येता, तिजोरेन जे पयशे येता GST म्हणून, वेदर इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट ट्रेजरी, इन्कम टॅक्स म्हणून आनी बाकीचे सगळे भाशेचे टॅक्स, एक्सायज आसूं, बाकीचे सगळे टॅक्स आसूं, फूड अँड ड्रग्स आसूं, ही सगळी डिपार्टमेंटां जितकी आहा GST आसूं,
हे सगळे टोटल पंचायतीचो इन्कम आसूं हे सगळे कोस्टल बेल्टाचेरूच आहात आनी ह्याच बेल्टान एक्स्ट्रा मॅन पॉवर पुलिसांचो आनी एक्स्ट्रा जे 100 गाडयो ते दिवपाकूच जाय ह्यो ना they are being given the same thing what is there in म्हापसा and what is there in आल्दोना जो तर एक गाडी आहा जाल्यार हिंगासर एकूच गाडी आहा हिंगासर 2 व्हिलर नाच सो पेट्रोलिंग कशें जातलें सो हेचे खातीर कोणे तरी बसपाक जाय ह्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाय ते कोणूच पळयना आमी आतां कितले फावटी सांगले की आमकां थिंगासर फायर स्टेशन जाय म्हणजे फायराचे गाडयो जो तर शेकाक उजो लागलो जाल्यार रोखडीच ती वचपाक जाय पालोवपाक थिंगा नाच पिलेनसून येता म्हणून ते शेक गेले वा ते रेस्टॉरंटाक सारको कंप्लीट उजो लागलो सो थिंगा स्टेशन करपाक जागे आहा आमचे कडेन गव्हर्मेंटाचे जागे आहा बट विलिंगनेस ना पयशे मोडूंक सोदिना कोस्टल बेल्टाक जर तर पयशे तुमी मोडिना जाल्यार पयशे भितर येवपाचे कित्याक चिंता हे फायनान्सानूय चिंतपाची गरज आहा फायनान्साचे जे मनीस आहा तेणी सांगूंक जाय न्हू हायेस्ट रेव्हेन्यू इज बींग गिवन फ्रॉम अंजुना वागातोर शापोरा मोर्जे आरांबोल केरी हे एरियेन तुम्ही फायर ब्रिगेडीचे धाकटे प्लटून दिया न्हू एक गाडी दिया धाकटी गाडी दिया मोर्जे आरांबोल केरी एक दिया अंजुना वागातोर शापोरा एक दिया कलांगूट कांदोलीम बागा एक दिया थिंगा पुलीस एक्स्ट्रा फोर्स दिया थिंगा पुलिसाची वॅन एक एक्स्ट्रा दिया हे तिनूय पुलीस स्टेशनाक थिंगा IRBN प्लटून स्प्लीट करून हे तिनूय एरियांनी घाला डिसिप्लीन दवरा डिसिप्लीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट पंचायत ऑल्सो हॅज टू वर्क विथ द पुलीस आणि त्या वाठारांतले लोक जे आहा बिझनेसमॅन आहा तेंच्यांनी एक कमिटी काडपाक जाय टू चॅक वॉट इज हॅपनिंग वेर आनी इमिडिएटली पोस्ट करपाक जाय तितून PI आसपाक जाय इन दॅट पर्टिक्युलर WhatsApp ग्रुप अशें करून ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय पूण हे प्रॉब्लेम वाडत आहा आनी हे कोणूच पळयना सध्या आमी उलोवन कितले म्हणून उलयतले आमी सर काल सध्या crime जो काल इन्सिडेंट झाला होता PI ट्रान्सफर केलं हे सत्य आसा सी PI बिकेम द स्केप गोट म्हणटा पळय तशें जावंक जायना 4 इन्सिडंट जाले PI काडलो आनी उडयलो तर PI इतले बरें काम केलां ते खंय उरोंक ना अशें जाता माहिती सध्या crime वाडपाक इट इज कारण सेम कितें? लायक अंजुना केस कितें जालें आनी कोणें इन्स्ट्रक्शन दिले PI सस्पेंड तशें जावंक जायना सो इट्स अ डिसिप्लीन फोर्स आतां 4 इन्सिडंट जाले की PI कितें जाय आनी PI कसली गरज आहा वेर द क्रायम इज मोर टिटोज लेनीन आहा पण थिंगा हें वाडोवपाक जाय सर्विलन्स वाडोवपाक जाय थिंगासर पुलीस प्रेझन्स वाडोवपाक जाय आर्म पुलीस आसपाक जाय कोणूच दादागिरी दाखयता पळय ताका पयलो चिमटो काडपाक जाय हें जावंक ना आमी मान्य करपाक जाय की आमचे वटेनसून चूक जाल्या आनी तो कोण तरी तो कोण पाजी काय फाजी तो सदमता खंय आपूण आय ओन द एंटायर टिटोज लेन तशें जावंकूच शकेना आदी जितके जाण असली दादागिरी करपाचो प्रयत्न केलो ते काबार जाले कोण 2-2 वर्सां पासून जेलीन उरले सो तशें कोणेच चिंतूंक पारना आय एम अबाव लॉ नोबडी इज अबाव लॉ देर इज पुलीस देर इज गव्हर्मेंट ऑफ द डे वी वील टेक एक्शन